पयले फाटी हांव सांगता हो दीस जो आहा 14 एप्रील आमी तेका नॅशनल फायर सर्वीस डे अशें मनयतात. आमी एवरी वेर इन इंडिया अक्रॉस इंडिया आमी हो दीस एक नॅशनल फायर सर्वीस डे म्हणून मनयतात. आनी त्या निमित्तान एक नॅशनल फायर सर्वीस डे हो आमी मनयता कित्याक ह्या दिसा 1944 मुंबय डॉकयार्ड ह्या हितून बोटीन खुबशे 8,000 लोक मेल्ले आनी तेन्ना तांकां आहुती आमचे फायर फायटरूच तितून भरपूर आहुती दिल्ली तेणी. ताका लागून हो दीस जो आहा हो आमी नॅशनल फायर सर्वीस डे तांकां सद्गतीक प्राप्त जावची म्हणजे तांकां वयली गती मेळची म्हणून हो दीस आमी नॅशनल फायर सर्वीस डे म्हणून सगळे तेंच्या यादीक लागून हांगासर तेचो इम्पॉर्टन्स ऑफ फायर सर्वीस कितें तेजी आमी हांगासर प्रात्यक्षिके सगळ्यांक आमी लोकांक दिता. हें कित्याक करता आमी कारण लोकांक कांय खबर ना फायर सेफ्टी म्हणल्यार कितें तें. फायर सेफ्टी म्हणल्यार एवरी वन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी जावन आहा प्रत्येकाची. प्रत्येक इंडिविज्युअल तो आपलो जीव केन्ना वाचूं शकता. कितें ताका इक्विपमेंटाची नॉलेज आशीत जाल्यार अवश्य म्हाका दिसता तो आपलो जीव वाचूं शकता. आनी तुमी वेगवेगळ्या शहरांनी पळयता आसतले गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे कशे कशे इन्सिडंट जाता आनी त्या टायमार जो मनीस एकटोच आसता पळय ताका जें कितें हातीन मेळटा तेन्ना ते दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर देम टू सेव हीज लायफ, इंडिविज्युअल लायफ. म्हणून आमी ताका सांगता फायर सेफ्टी हो सगळ्यांक इम्पॉर्टंट टॉपीक जावन आहा आनी इट इज ट्रॅजीक. आनी त्या खातीर प्रत्येकाक फायर सेफ्टीची नॉलेज आसूंकूच जाय. आतां तुमी म्हणलां ते प्रमाणे ड्रोन आणि जे रोबोट ड्रोन आणि रोबोट हे जे एडवान्स इक्विपमेंट जे आहा हे एडवान्स इक्विपमेंट आमी कोणें हांगासर गोंयांत पळोवनासले. त्या खातीर हांवें ह्या वर्सा तांकां रिक्वेस्ट करून एक तो ड्रोन आयला म्हणटा तो आग भोगीलाल म्हणून हांगासरल्यान अहमदाबादच्यान ताका हांवें मागून हांगासर तेणें आपली फायर टेंडर घेवन तेजेर ड्रोन घेवन आयला तो एक. आनी दुसरो म्हणटा तो रोबोट हांवें निवेज प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज तेंचे कडल्यान हो रोबोट मागिला कारण हे दोनांची म्हायती कोणाकूच खबर नासली. आनी त्या प्रमाणे आमी पळयत जाल्यार सगळ्या लोकांक हे प्रदर्शन सगळ्यांक आवडलें. आनी खरोखरच हांव सीएमाची हांवें चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कारण तेणी इनिशिएटीव घेतले हेका पळोवन की आमी रोखडे आमी ते इंडक्ट करतले म्हणून आमचे हितून. आनी ताका प्रॉपर हांव स्पेसिफिकेशन कितें आसा आनी कितें तेजी म्हायती डिटेल म्हायती हांव तांकां दितलो बेगीच्या बेगीन. आनी तांकां खरोखरच एक वेगळे आमी ह्या फावटी एवरी टायम आमी तेच डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयताले पूण ह्या वर्सा आमी वेगळे डेमॉन्स्ट्रेशन दाखयले. तितून सगळे लोक जे आसा हांगा पळोवपाक आसले ते सगळे उमेदीन जाले आनी तांकां खरोखरच आनंद वाटलो. आनी फायर सर्वीस म्हणजे कितें ते तांकां आज मेरेन सामकें तेजे कितले म्हत्वाचे डिपार्टमेंट आसा ते तांकां कळून आयले. सर हे जे ड्रोन आणि जे रोबोट आसा ते खंय फायर सर्विसाक यूज करता इंडियन काय कशें कितें? इंडियन फायर सर्विसेक यूज केला आहा ते हांगासर आमच्या बॉम्बे हायरायज बिल्डिंगेन त्यांनी यूज केला. 60 मीटर हायट ते वचूंक शकता आनी थंयच्यान ते फायर फायटींग करून जीव वाचोवपाक शकता. पूण आतां गोंयान कशें हाडपाचें हे तुमी आयज डेमो दाखयल्लो. आज आमी डेमो दाखयलो म्हणजे सीएमाक दाखयलो आमी तो म्हणजे कारण सीएमान पळोवंक जाय न्ही बाबा कशें डेमॉन्स्ट्रेशन आसा बाबा प्रत्यक्ष लायव्ह तांकां आमी ताका दाखयलें. ताका खरोखरच ताका एक मान्य जालें ही खरोखरच ही चीज आसा ती आमी घेवकूच जाय एडवान्स. आनी सीएम सदांच म्हाका सांगता एडवान्स वस्तू घेवपाक प्रयत्न कर कारण आमी हे आमचे इल्लेशें गोंय जें आहा सुंदरशें अशें गोंय आमकां सगळी कडेन आमकां बरें सगळ्यांक सेफ दवरूं जाय. आमची एमूच आसा युनायट टू इग्नायट अ फायर सेफ इंडिया म्हणजे आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें विजन सुद्दां आसा फायर सेफ इंडिया म्हणून आहा विकसीत भारत म्हणून आहा पळय ताका सगळ्याक अर्थाक हें लागता आमचें. थँक्यू. वॉट इज द कॉस्ट कितें कॉस्ट तेची? हेजो कॉस्ट वेरीज म्हणजे कितें चडांत तुका मिनिमम 1.5 crores हो ताका हे आहा ड्रोनाचो
धाकटो मातसो तेजी कॅपेसिटी प्रमाणे ते वयर हायटी वळता आनी ताका तो फ्लो चड दिता म्हणजे जेट तुका उदकाचो जेट चड घेवंक शकता त्या प्रमाणे तेची रेट वेरीज वता 1.5 crores to 6-7 crores सुद्धा आहा आणि रोबोटाची कॅपेसिटी कितें आहा रोबोटाची कॅपेसिटी तुका ते हेचेर बॅटरीचेर चलता जे प्रमाणे ते चार्जेबल बॅटरी ना कारण तितून हे आसता न्हू स्टोरेज आसता हेजेर स्टोरेज आसता न्हू ताका पायप बीन खंय अटॅच नासता न्ही पायप अटॅच नासता पायप आमी अटॅच करप ताका आनी ताका बॅटरीचेर चलता ती बॅटरीचेर चलता आनी तुका ते त्या प्रमाणे 24 hours ती चलू शकता मागीर ती चार्ज करची पडटा बॅटरी आनी दुसरे रोबोट म्हणटा पळय ताकाय ती वेरीज रेट वेरीज फ्रॉम 1.2 crores to 6-7 crores ओके म्हणजे चडांत चड लागीं उज्या कडेन पावूंक शकता ती विदावट आनी रिमोटाचेर चलता कळ्ळें न्ही तिवूय बॅटरी ऑपरेटेड आसा ओल्ड सोसायटीज आसता हे आसता तेजें सेफ्टी प्रिकॉशन कांय नासता म्हणल्यार ओल्ड बिल्डींग जे आसा तांकां आमी प्रत्येक आमचे ते फायर स्टेशन आहा आमचे टोटल फायर स्टेशन आसा 17 फायर स्टेशन ऑल टुगेदर 17 फायर स्टेशन म्हणल्यार प्रत्येका इन्चार्जाक सांगलां हांवें तुमच्या एरियेन जी ओल्ड बिल्डींग आहा किंवा न्यू बिल्डिंगां हायरायज जाल्या तेंचें इन्स्पेक्शन करून आमकां तो रिपोर्ट धाडूंक जाय अशें हांवें तांकां प्रोत्साहन दिल्लें आहा आनी त्या प्रमाणे ते आपले कारवाई करून करतात धाडला सगळ्यांक धाडला एवरी टायम आमी एवरी इयर आमी करता पूण आतां एडवान्स जाल्ल्या कारणान सगळ्यांक आमी आतां जी आगीची चान्सीस चड आहा म्हणून त्या खातीर आमी तांकां क्वीक एक्शन घेवन तें प्रॉम्प्ट एक्शन घेवन आमकां ते रिपोर्ट घालूंक सांगला इवन खूब कडेन आमी पळयता की ट्राफिकाक लागून गाडयो पावपाक तुका लेट हय गाडयो आसता ताका लागून कितें हांव म्हणटा पब्लिका कडेन मागता की तेणें फायर सर्विसीक इम्पॉर्टन्स दिवन आतां सांगिल्ल्या प्रमाणे तेजे फायर सर्विसीचें म्हत्व कितें आसा तें तांकां कळून चुकिल्लें आहा आनी हेज्या नंतर म्हाका दिसता कोणी आमच्या पब्लीक जे आहा ते रिस्पेक्ट दितलेच फायर सर्विसीक आनी ते प्रॉपर एक्सेस दितले थंय वचपाक आनी जीव पयलीं वाचोवपाक हेकाय इम्पॉर्टन्स दितले एक अनाउन्स केला फायर रिस्क अलाउन्स कितें एक्झॅक्टली ते फायर रिस्क अलावन्स म्हणजे आमचे गव्हर्मेंटाचेर आसा आतां गव्हर्मेंटान आमकां आतां CM सरान ऑलरेडी सांगलें आहा की फायर रिस्क अलावन्स आमी आतां 16 फायनान्स कमिशनान आयला ते तितून आपूण तेचेर विचार करतलो आनी आमकां तो पावोवन दितलो चडांत चड पण कितें एक्झॅक्टली कितें आसा फायर ताका म्हणजे एक स्पेशल पे आतां पुलिसांक कसो स्पेशल पे आहा त्या प्रमाणे एक आमकां स्पेशल पे लागतलो